गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यान अणभव नाशिल्ल्यान कंपनीक दर्यावेळेवयलो कचरो काडपाचो कंत्राट दिवन व्हड भ्रश्टाचार केला. तशेंच हे करताना सरकारी नेम मोडल्यात. आमदारांनी विधानसभा अधिवेशनाक विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर जाप दिल्या तातूंतल्यान स्पश्ट जाता, असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेसीन पणजेन पक्षाच्या कार्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला. एक प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना 17 जुलय 2019 बीच क्लिनिंग संदर्भान जो कॉन्ट्रॅक्ट हांणी दृश्टी लायफ सेविंग प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीक दोन कॉन्ट्रॅक्ट, एकूच कंपनीक दोन कॉन्ट्रॅक्ट दृश्टी लायफ सेविंग प्रायवेट लिमिटेड दोन कॉन्ट्रॅक्ट वेगळे वेगळे दिल्यात. एक बीच सेफ्टी आणि दुसरो बीच क्लिनिंग. पयलो म्हणजे जेंकां बीच क्लिनिंगाक कसलोच अनुभव ना, कसलोच एक्सपोजर ना, कसलोच एक्सपिरियन्स ना, हांकां काडटात आनी बीच क्लिनिंगाचें काम दितात. हो पयलो गुन्यांव ह्या सरकाराचेर जाता. दुसरो मेजर वायलेशन दृश्टी लायफ सेविंग प्रायवेट लिमिटेडाक जो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, जो इनिशियल पयलीं 106 दिसांचो दिलो आनी ताका पेमेंट तेणी केले 2.62 crores. म्हणजे 106 दिसांक 2.62 crores ताका पेमेंट दिले. आतां GFR जे गोवा फायनान्स रुल्स सेक्शन 184 जेका म्हणटात त्या हेजे प्रमाणे, कारण तो कोट करतात आनी तेणी हें एक्सटेंशन आनी एक एक्सटेंशन न्ही, एकदां ताका कॉन्ट्रॅक्ट दितात आनी तेजे नंतर 10 एक्सटेंशनां तांकां दितात कंप्लीट. दी 10 एक्सटेंशन्स आर इन वायलेशन ऑफ ऑल द गव्हर्मेंट रुल्स अँड कंप्लिटली इलिगल. आनी 10 एक्सटेंशनां दिता आसतना तुमी तांकां फूल पेमेंटूय करतात. नियरली 20.20 crores are already paid to them illegally. This is completely illegal. आनी जो मंत्री आनी जे ऑफिशियल्स ह्या हितून इनवॉल्व जाल्ले आसात तांकां सगळ्यांक जेली वचपाची वाट सामकी क्लियर आसा. इतली इल्लिगलिटीज हांगा ओपन, सामके डॉक्युमेंट्स पळयले त्या बरोबर कळटा की हे इल्लिगलिटीज म्हणून. म्हाका खबर ना की गोंयांक अर्थक्वेक जावं सुनामी अशें कितें जाली आनी तो बीच क्लिनिंग करपा खातीर हो टेंडर अंडर सेक्शन 184 दृश्टीक दिवपा पडलो. गोंयकार जे काम करताले थंय वेगळे वेगळे नांवान, तितून भितर चिट्टू बाबू, मंगेश कासकार, GP नायक, यदुवीर वस्त, मुल्ली बिल्डर्स, जोकी सिल्वेरा, रुमा कंस्ट्रक्शन, BR पेरेरा, GU हळदणकर, हे सगळे काम ते करताले. आनी ते कितले चार्ज करताले पर मंथ? 2 लाख रुपया. म्हणजे हे एंटायर काम जे हांकां 2 कोटी 106 दिसांक आसता ते एंटायर वर्साक ते जवळ जवळ 3 कोटींनी काम हे आमचे गोंयकार जे वेगळे वेगळे आशिल्ले ते करताले. जर तुमकां एमर्जंट सिट्युएशन जर त्या टायमार आशिल्लें जाल्यार तुमी ह्या लोकांक आपोवपाक जाय आशिल्लें आनी हांकां तें काम दिवपाक जाय आशिल्लें. दीस इज द ऑफिशियल रिप्लाय ऑफ टुरिजम मिनिस्टर जे असेंब्लीक तो दिल्ले आसात ह्या प्रश्नाचे, ते तो क्लियरली सांगता. आनी सेक्शन GFR 184 दे हॅव मिसयूज्ड कंप्लिटली. सो दीस इज अ वेरी स्ट्रॉंग ग्रावंड. जो मंत्री आनीक जे ऑफिशियल्स इनवॉल्व आसात तांकां जेलीन वचपाचें हें सामकें दार सामकें उगडें आसा. आतां हें सरकार सगळें करता कोणा खातीर करता? प्रोटेक्शन. कारण भाजपाचे टॉप ऑफिस बेरर ह्या हितून इनवॉल्व जाल्ले आसात. बीच क्लिनिंगाक रायट फ्रॉम बिगिनींग वेगळे वेगळे कंपनी ते हाडटात आनी तितून ते डायरेक्टली इनवॉल्व आसात. आमचो गोंयचो मंत्री बाबू आजगांवकर डायरेक्टली ह्या इलिगलिटीजींक इनवॉल्व जाल्लो आसा.
फायनान्स डिपार्टमेंटान ह्या एका खंयच्याच एका अप्रुवल दिल्लें ना. फक्त दिल्लें आसता पयल्या 106 दिसांचो जो स्टार्टींग काम दिल्लें जे JFR 184 म्हणजे इट इज लिंक्ड विथ फायनान्स डिपार्टमेंट. तेजे नंतर फायनान्स डिपार्टमेंटाचें अप्रुवल हेका ना. सो दॅट मिन्स इट इज कंप्लिटली इलिगल. जे मॉनिटरींग कामाचें कोणी केलें, कितली गार्बेज कलेक्ट केली आनी कितली कशी ती डिस्पोज केली. जर ही गार्बेज सेग्रिगेट करून तेणी जर सालिगांव प्लांटाक दिली जाल्यार दृश्टीन सालिगांव प्लांटाक पेमेंट केलो काय कितें हो परत प्रश्न येता. कारण तांकां जो पयशे आमी फारीक करतात इट इज फॉर अ कॉम्प्रेहेन्सीव मॅनेजमेंट ऑफ दीस गार्बेज. म्हणजे ती डिस्पोज करपाची सुद्दां जबाबदारी ही दृश्टी कंपनीची. तेन्ना तेंय काम फुकटान तेणी सालिगांव प्लांटाक ते गार्बेज दिवन गेलो काय कितें हो वेगळो प्रश्न. आनी हें वेगळें करप्शन दितो. हें करप्शना भितर करप्शन करतात. सपोज तेणी जर गार्बेज कलेक्ट केल्लो आशिल्लो तो गार्बेज जर प्लांटाक दिलो कारण गव्हर्मेंट तांकां ऑलरेडी पे करता जाल्यार तेणी तो गार्बेज थंय डिस्पोज करता तांकां सालिगांव प्लांटाक तेणी पयशे दिवपाक जाय आशिल्ले. सरकारान क्लियर करचें आमकां. थोडे जज एक जावन मिरामार 75 बॅगां गार्बेज तेणी कलेक्ट करून CCP कडेन दिल्ले. हें तुमीच रिपोर्ट केल्लें. थोडे हाडलां तुमगे याद जाता पळय. जजेसान वचोन केलें. जजेसान वचोन बीच क्लीन करपा पडटा. आमी दृश्टीक पयशे दितात आनी 75 बॅगां गार्बेज कलेक्ट करून CCPक दिलो गेलो. एक्झॅक्टली आयज 1 वर्स जाता 12 तारीख. आनी पयलीं म्हणजे हो कॉन्ट्रॅक्ट ते दितात आनी ते वर्क ऑर्डर जी आसा ती वर्क ऑर्डर दितात ते 4 एप्रील 2017 आनी पेमेंट करतात जानेवारी 2017 आनी एक इलिगलिटी सांपडटा हितून. आनी ते म्हणटा की मंत्र्यान तोंडान सांगलेलें. मंत्री तोंडान सांगपाक शकता हें काम तूं करूं नये टेंडर तुका मेळ्ळें म्हणून. हें जंगल रूल जालें मरे. जो ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट डिस्ट्रीक्ट दिल्लो तो तेणी 28.30 crores पर इयर. म्हणजे हें जेंगेलें करप्शन आसा तें कोट्यांनी, त्या लाखांनी करप्शन ना हेंगेलें. हें कोट्यांनी करप्शन. तें बीच क्लिनिंगाचें जावं हें बीच सेफ्टी जावं this is in crores. This work was expired on 17 July 2019. That means in 5 years for beach safety Goa government has paid them 141.50 crores in 5 years. This is also another scam. 141.50 crores is another scam because as per the specifications that was laid down in the contract agreement, they were supposed to provide high-tech equipments on the beach safety. थंय सेफ्टी गियर असतात, मास्क असतात, हेल्मेट असतात. जर कोणी बुडटा जाल्यार तेका कॉलर हें आसता. रियल टायम फीड आसपाक जाय. जर आत्तां जर आमी टुरिजम डिपार्टमेंटाक गेले जाल्यार टुरिजम डिपार्टमेंटाक आमकां पळोवपाक मेळपाक जाय गोंयच्या बिचांचेर खंय कितें चालू आसता तें. म्हणजे रियल टायम म्हणजे आतां जें चल्लां तें आतां इमिजिएटली टुरिजम डिपार्टमेंटाक मॉनिटर करपाक मेळपाक जाय बीच सेफ्टीचेर. CCTV कॅमेरा सगळे बिचांचेर आसपाक जाय. दीस इज एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट. CCTV कॅमेरा आमच्या बिचांचेर आसा. कॅन द डिपार्टमेंट अँड द मिनिस्टर कॅन शो अस वेदर दीस रियल टायम फीड इज हॅपनिंग. सिग्नेचीस जावपाक सगळे सायनबोर्ड्स आसपाक जाय वेगळे वेगळे हेजेर. डूज अँड डॉन्ट्स थोडे बिचांचेर ना, थोडे बिचांचेर दिश्टी पडटा. प्रोवायड एमर्जन्सी नंबर्स विदीन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अवॉर्ड ऑफ द वर्क. हें जाल्लें ना. लायफ सेवींग एक्टिविटीज टू प्रोवायड सपोर्ट टू लायफ गार्ड ऑन द फील्ड विदीन वीथ 24/7 फॅसिलिटीज विथ स्टाफ. हेंय आमकां दिश्टी पडना. द कॉन्ट्रॅक्टर इज सपोज टू डेवलप कॉम्प्रेहेन्सीव सॉफ्टवेअर विदीन 6 months. तेच म्हणटा CCTV कॅमेरा आनी ते थंय इन्स्टॉल हाय पावर कॅमेराज विथ नायट विजन ऑन द लायफ गार्ड टावर्स फॉर सर्विलन्स अँड मॉनिटरींग. हें तेणी टुरिजम डिपार्टमेंटाक दिवपाक जाय. ही फॅसिलिटी थंय ना. आनी ह्या भायर सॉफ्टवेअर डायनमीक म्हणजे चेंज जायत उरपाक जाय.
लायव्ह व्हिडिओ फीड जे हांवें सांगलें तें आसपाक जाय. सो हें कांयच प्रोवायड करनासतना आमी तांकां 141.50 crores पे केल्यात. सो दीस इज अनदर स्कॅम एंड दीस इज अवर मनी. जर हे सगळे प्रोविजन केल्ले ना जाल्यार हो पेमेंट तांकां जावपाक जाय नाशिल्लें. तांकां मॉनिटर करपाक कोण ना. सो दोनूय कडेन जे पेमेंट केल्ले आसात ते दोनूय कडले पेमेंट इल्लिगल आसात. ते पेमेंट रिवर्सल जावपाक जाय. हेजेर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनीक गोंयच्या पयशांचो गोंयकारांच्या टॅक्स पेयरांचो न्याय गोंयकारांक आमकां मेळपाक जाय. तेणी आनी एक कॉन्ट्रॅक्ट हेका दिवपाक केला. मीन्स कर्नाटका कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल्स प्रायवेट लिमिटेड 38 crores एस्टिमेट केला. वी आर शॉक्ड एट द एस्टिमेट ऑफ 38 crores. They have involved Mrs. Darashaw to estimate this beach safety. ह्या धाराशिव म्हणटा तेजे कडेन एक्सपिरियन्स कितें आसा, तेजे कडेन स्पेशलायझेशन कितें आसा, वेदर ही इज एन ऑथॉरिटी टू प्रिपेर द एस्टिमेट ऑफ दीस 38 crores. सो हो जो नवीन कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचो आसा इट इज ऑल्सो अनदर स्कॅम. And we demand that this entire process of this tender should be scrapped. गोंय सरकारान दृश्टीक कत्राट दिवन गोंयकारांच्या करोडो दुडू पिड्ड्यार केल्यात. ह्यान मुखार गोंय सरकारान दृश्टीक आनीक कत्राट दिवचे न्ही. तशेंच दिला ते कत्राट रद्द करचे आनी गोंयच्या कंपनीक ते कत्राट दिवचे अशी मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेसीन केल्या. सो ह्या हेजेर आमी मागता की ह्या हेजेर कंप्लीट इन्क्वायरी जावची. सद्याक मिनिस्टराचे रिप्लाय जो आसा त्या रिप्लायन म्हणटात की दोनूय कामां बंद जाल्लीं आसा. गार्बेज बीच क्लिनींग आनी बीच सेफ्टी. दॅट मिन्स दीस दोनूय गोंयांक सद्याक जे ट्युरिस्ट कोण येता ते कंप्लिटली अनसेफ. सेफ्टी ना, सेफ ना. गार्बेज कलेक्शनूय थंय जायना. म्हणजे दीस इज कंप्लीट कॉलेप्स of tourism department. It clearly shows that our department is dysfunctional. थंय फंक्शनींग जायना. लोक आयुक्तान ऑलरेडी सांगलेलें आसा की हेजेर इन्क्वायरी जावची. पयली मॅटराचेर जे पयली जी दोन राम क्लिनिंग एंड डेव्हलपमेंट प्रायवेट लिमिटेड एंड भूमिका क्लीन टॅक प्रायवेट लिमिटेड ह्याचे संदर्भात जे आशिल्लें लोक आयुक्ता कडेन गेल्ले तेजेर सुद्दां इन्क्वायरी सरकारान केल्ली ना. आणि लोक आयुक्ताच म्हणटात दिस इज द फिट केस फॉर द CBI. सो आमी डिमांड करतात तेही मॅटर आनी तेजे नंतर दृश्टीक जी मॅटर दिल्ली ती सगळी मॅटर ही CBI कडेन वचपाकूच जाय. वी कंप्लिटली सपोर्ट लोक आयुक्ता ऑन दीस. दॅट वेन लोक आयुक्ता इज सेईंग दॅट दिस इज द फिट केस फॉर द CBI. सो वी डिमांड दॅट एंटायर मॅटर द मॅटर जो पयलींचो आशिल्लो दोन्ही कॉन्ट्रॅक्टराचे आनी जो तेजे नंतर सगळे प्रोसेस जाल्यात त्यो सगळे हे मुख्यमंत्र्यान जर मुख्यमंत्री सिरियसली करप्शन काबार करपाक जर आसा आमी ही अनेक केस करप्शनाची तुजे मुखार दवरतात. गोंयचे खंयचेच एजन्सी ते इन्क्वायरी करपाक शकना. कारण जेन्ना टुरिजम मिनिस्टर स्वता इनवॉल्व आसात, जेन्ना BJPचे टॉप ऑफिस बेरर्स इनवॉल्व आसात तेन्ना म्हाका दिसता गोंयची खंयचीच एजन्सी आमकां न्याय दिवपाक शकना. And as Loka Ayukta has suggested in earlier matter, CBI is the only option here. We also demand no further extension should be given to Drishti in any case because whatever you have done is completely illegal. And if you continue to do this, we will opt the legal way. आणि आमी तुमकां जेलींक धाडले शिवाय रावचे ना. जर तुमी हे मुखार प्रोसीड करनात जाल्यार आनी इमिजिएटली काम तुमी जे गोंयकार जे पयलीं करताले आनी जे हे एंटायर काम 2-3 कोटींनी करतात त्या गोंयकारांक तुमी आपोवचें टील देन तांकां दिवचें. कारण तेणी ऑलरेडी अनुभव आसा, तेणी ऑलरेडी कमी पयशांनी हें काम केल्लें आसा. तुमी ते गोंयकार जितले आसात आमचे त्या गोंयकारांक तुमी तें काम दियात टील युअर फॉर्मल टेंडर गेट्स इन